सर एक म्हणजे फाटले बजेट ऑलमोस्ट 64%, मोर दॅन 60% इम्प्लिमेंट जावना. इट हॅज बीन चुकीचो समज आसा. बजेट इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय न्हू, हें हांव जाल्यार म्हणटलो 98% जालां. भितरली फक्त 3 सिलिंडर स्कीम ही एकूच स्कीम जी आसा पळय न्हू ही इम्प्लिमेंट जावंक ना. रेस्ट ऑल बजेट इम्प्लिमेंट जालां. तेंच्यांनी एक्शन टेकन रिपोर्ट, ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टांत 34% ऑफ द बजेट इज 100% इम्प्लिमेंटेड अँड 64% ऑफ द बजेट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लिमेंटींग. आतां बजेट इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत एखादो प्रोजेक्ट हो जो आसा तो करपाक सुरवात करता, तेजें फावंडेशन जाल्लें आसा, तो कंप्लीट एका वर्सान जाता फुडल्या. हाजो अर्थ 64% ऑफ द बजेट युटिलायज जावंक ना न्ही, ऑलरेडी स्टार्टेड. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक 2 वर्सां लागता. म्हणून म्हणजे आमी जेन्ना 64 आनी 34 म्हणटा इट इज 98% ऑफ द बजेट हॅज इम्प्लिमेंटेड. एक्शन टेकन रिपोर्टान फक्त वयली सकयली लायन वाचूंक ना तेंच्यांनी. ती सकयली लायनूय वाचपाची गरज आसली. 64% ऑफ द बजेट इज ऑल्सो स्टार्टेड इम्प्लिमेंटेड. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.